Postpone start questions. Postpone start question 7A. Speaker sir, I'd like to ask the Honorable Sir, this is about a land in Marmaga Port Trust, which was acquired some years back, part of the land, and part of the land was reclaimed land. Because I'd like to know from the Minister, how much was that land? What was the area? How much was paid? How much was paid for compensation? And what was the purpose? And finally, what was the purpose for that land to be acquired? Speaker, sir, the then the Union Shipping Minister had made a proposal to the Goa government for handing over land to the MPT for expansion. The proposal was done, and the total area of the land which is now with MPT is something like 24 lakhs square meters. Compensation for this, the Goa government, yes, received from MPT an amount of 3 crores and 41 lakhs in 2001, plus that was the value of the land. Then another amount which was paid to them was 4 crores and 55 lakhs, which was meant for rehabilitation of the people there. But the money was not handed over to them. They were supposed to relocate them to another place. Okay. Speaker sir, this was a question which was, it is postponed twice. It was actually pointed to Manohar Parrikar, the ex-Chief Minister. He had challenged me to get details of this question. Unfortunately, he is not there today. But important is the issue. This issue pertains to people from Goa. It contains, it is about land in Todeland. It comes in Milind, the Honorable Member Milind's constituency. But I am going to and हुई आम कुट्रे लोकांना म्हाका श्रेय दिलो आज निवडून येवपा म्हणून म्हाका इश्यू घेवपा मेळ्ळो आनी दिस ऑल द क्रेडिट गोज टू देम स्पीकर सर आतां इश्यू इज लायक दिस दॅट बोगदा रुमडावाडा jetty and part of Baina area at that time was handed over to Port Trust. Condition was right from down to up the file went, and condition was put. What was the condition put? That land, if at all, once given to Port Trust, if it is given for privatization, that NOC will be taken from the state government. Now Arun Jaitley, that time the minister, central minister, wrote to the state government to waive off all this because that time they had in mind at that time that coal would be done there and privatization of port was done. The chief minister knew at that time, but didn't take the people into confidence. Now forget, all that is over. Now how to do it? Because you are the new chief minister. Speaker sir, point of order. Yes. Then chief minister is not there. He can't blame him now. I'm not blaming him. Speaker sir, I have ताजे said... तकले तेन्ना असले आता सांगू नका. तुका क्वेश्चन कितें आहा, तुका कितें जाय ते विचार तू. Speaker sir, I have made it clear. Let us not go into it. If he has got hurt, that is his problem. But I am telling you, I said let us not go into it. And I don't want him to make an issue that I have said something to the chief minister. Please don't confuse and don't. तुका हांवें No. specific Speaker सांगला. sir, तू कितें he's जाय ते wrong. विचार तू. He is wrong. Simply No, trying. हांव Simply तुका no, no. सांगला. no. तू हे पळय, Speaker sir. तू सांगलें की तेन्ना इंटेंशन असलें Speaker तें sir, सांगू नका. I- Arun Jaitley had asked that time, he is the MPT minister then there at the center. Correct. Being a MPT minister म्हणून ताणें विचारला आसतलो. Correct. मागीर That time I said it was already known, but people of Goa were not taken into confidence. I said anyway. इन द इंटरेस्ट पळय ही गजाल जी केल्या पळय न्ही ही गोंयच्या इंटरेस्टान केल्या आसतली. हांव सांगता कदाचित MPT जी आसा पळय न्ही तो PSU आसा. जालें. Speaker sir, मुंगेले. Marmagua Port Trust, my because sir, duty- Marmagua Port Trust जो आसा पळय न्ही, this is only the major port in the state of Goa, which is for the iron ore export also and for the rest of also. बाकीच्यो Sir, सगळ्यो गोष्टी जे एक्सपोर्ट जाता आसत, इम्पोर्ट जाता आसत, जाल्यार स्पीकर सर ह्या हाज्या वयल्यान जाता. आनी तेन्नाचो मिनिस्टर अरुण जेटलीन कदाचित लेटर बरयला आसतलें, हांव ना म्हणना. आसाय बी लेटर, इट इज ऑन रेकॉर्ड. It's on record. Yeah. इट इज ऑन रेकॉर्ड. I took the आनी letter from ताज्या record. उपरांतूच कदाचित फुडलें डिसिजन जें आसतलें हें गोंयच्या इंटरेस्टान कदाचित मार्मोगा पोस्टाच्या बाबतीत इट इज अ PSU. अशें न्ही की तो प्रायव्हेटायझेशन कोणाकूय काडून sir, दिलें. Speaker त्या खातीर sir. तूं आतां आरोप करूं शकना. Speaker sir, I म्हणजे don't. स्वता क्रेडिट I- घेवपा खातीर, स्वता खंय तरी खूब मोठो दाखोवपा खातीर फाटल्या मनशाक आपूण निग्लेक्ट हें करूं शकना. Speaker sir,
चीफ मिनिस्टरा घडीतोरे इलोसो हें जाला राग येला जाल्यार येवपा So you ask the question. I'm asking the question. Just ask the question. I am asking the question. Okay. 1 second. I have to give the history because the history is No, important. no, but One here is the second. question hour. 1 second. It's not a history. I It's know the question. that. I know that, Speaker sir. But the problem is that everybody is given an opportunity. Yeah, but you ask. You cannot stop me from giving an I opportunity. am not stopping. If you don't want me to ask a question, No, I will you not ask. You ask. If you don't want me to ask a question, I will not ask. See, but 1 second. by Speaker raising sir, the voice, Speaker you are sir, not putting me down. I Listen, listen. स्पीकर Please, स्पीकराचेर आवाज चडूं शकना Yeah. तो तें सांग. yeah, please. So my request is ask the question. I will I'm not ask a stopping question, you. but give me an opportunity to explain also. Speaker sir, I will, since you tell me not to raise my voice, I'll tell you nicely. I'll tell you in a very slow voice. Yeah. Speaker sir, it's about a land which was given, and I told you that if at all, even if it is used for coal, we have no problem, provided the pollution is not there. And let me go on record also on this. Speaker sir, let me tell you that it was handed over, and it was handed over by not giving, by leaving the state. State जे स्टेटी कोडे एनओसी घेवपा पडटाली ती वेव कोन दिली आतां 2 वर्सां हाय तितून थिंग बॉड एक्झिस्टींग गोंयकार आहले तांकां डिस्प्लेस जाले आतां तांकां म्युनिसिपल आतां मोटरास तांकां इविक्शन नोटिसीस दिता I have asked a question previously and I had asked last session and the answer has come that survey was not done to ascertain how many houses were there. When are you going to, whether you are going to protect these houses, whether you are going to, I want an assurance from the Chief Minister, whether he is going to protect the right to the port trust, to protect the interests of these Goans. Second, if at all compensation is not paid, that they will be helped. All those structures before, survey kain kela na multe je structures before 2001 alle te tum protect kotalo. Second, whether you will write to the port trust, whether you will write to the port trust to tell them not to interfere with the structures now at present, as is where is basis not to touch the structure till survey is done and you protect before those who were before 2001 when the possession was not given. स्पीकर सर ताका चिंता आसा 2001 पयलींची थंयसली घरां आसली तांचो तुमी सर्वे केला काय ना म्हणून बरोबर सर्वे प्रोसेस जो आसा चालू आसा हांव तुका सांगता विदीन 6 months वी विल कंप्लीट द सर्वे आनी 2001 पयलींची जर ती घरां आसत आनी तांकां जर रिहेबिलेट करपाक जाय आसत जाल्यार हांव सांगता स्पीकर सर तांकां एमपीटीच्या मार्फत आमी रिहेबिलेट करपाक लायता दिस इज माय वर्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस Speaker sir, I have to thank the Chief Minister for that, but then I have been asking this question from 2018. 2018 सा survey केला. Will you fix responsibility on that part? बरं आसा स्पीकर सर आज सकाळी हांवें रिव्यू घेता आसतना हें विचारलां आनी 2018 कित्याक जावना तें विचारलां त्या खातीर तुका सांगलां हांवें 6 म्हयने घेतला ताका लागून आनी विदीन 6 months I'll ask them to complete. Speaker sir, there is one more issue. You have not taken the municipality also. You have written in the reply that municipality is not taken into confidence. Now will you take the municipality, everybody into confidence? Because it's very important they be protected and port trust not be given a blanket कित्याक तेंगेले इंग issue येता हावजांत. I am also raising one more issue. I always I am हेज्या पयलीं raise केला. Port trust land reclaim करीत आहा. Land in the rivers under Article 14 is belonging to the state under statute. So will you direct the authorities also to check whether any kite feeling has alert, because feeling has alert seven astana, because these issues even in Panjim these issues are there. So I want that assurance. Second assurance I want whether municipality will be taken into confidence because they also are parties to this. स्पीकर सर हो विशय आसा 1971 1971 to 1985 ही लँड त्यांच्या कडेन आशिल्ली 2001 ती रेग्युलरायज केल्या Not total. Before 71 ahले त्यो land tank सगळे दिल्ले. एक minute. Before 71 आहे त्यो separate आहे. After 71, this land is additional land. हांव No question रिसर्वे of- कळ्ळो म्हाका हांव रिसर्वे करपाक लायता ताज्या म्हणण्यानुसार लँड फिलिंग आसत जाल्यार तोय रिसर्वे करपाक लायता आनी रिगार्डिंग दीस हावजीस जो कितें विशय आसा पळय न्ही तो मुन्सिपालिटीकूय कन्सिडर करपाक लायता रिगार्डिंग दीस हावजीस. One more small thing. आता सगळे land require जाता. हुई feeling जाता आणि रिवरा भितर सोदता ते डायरेक्शन मातशें दिवपाक एक एश्युरन्स दी म्हाका because that is in the interest of the state. At Ponje, I made one this issue there. Ponje Jetty कोर्ट land. आनी कलेक्टर Yes. तांकां घेवन ते करपाक लायता. Yes, I will write to you. येस For the information of all the MLAs who are asking the questions, you are supposed to ask only 3 sub-questions. Postpone, start question number 5A. Speaker, sir, as per assembly portal. Speaker sir,
This question pertains to afframento properties under different comundats. Now, I have been given a reply here, and I have been given a list of afframent properties. Whether it is in North Goa, whether it is in South Goa. Now, for the information of Minister, I don't know whether she is aware, as per the Code of Comunidad, the details of afframent properties are maintained in the tombo number 2. And afframent by its definition, it states, and provision of Código das Comunidades is a long-term lease. Leaseholder can redeem the ground rent after 4 years after having utilized the land for the purpose for which it was granted. Redeeming ground rent only gives domino util, that means useful domain over the land to enjoy the land fully as if owner, but short of title. So actually, I am coming to the main point. You see, most of the afframent lands were at that time agricultural land given for tenanted purpose and all. And hanga maga thoda list dita boy. I had talked to some of the Comunidad people. They said that at that time only 400, like Comunidad had that 400 square meter for residential purpose. A plot used to be given for 400 square meters for house construction or something. Hanga maga list matter boy. I can understand there are some plots in the first annexure, 400 square meter, 150 square meter. This I can understand. But magar dusre list dila, dusre annexure B dila, annexure A dila. In that there are big pieces of lands. They are for construction of residential house, 11,000, 10,000, 29,000 construction of a house. And people have constructed multi-storied buildings, residential complexes. How it is possible? See, because they don't get the title according to these Comunidad laws. It is a long-term, afframent is a long-term lease. Code of Comunidad is a long-term lease. So I can understand tenanted land as a problem na. It is used for cultivation. I don't have any problem there. But big areas, as I said that Charshancha where even this problem may be there, even in, I don't know if Kankona in Dakhel Dala ma khabar na, but Kankona sudha aspa shakta. Sogda ka Raya ha, 7,400 ha square meter. Ani thode kade, manje huge lands are there. So I wanted to know, is the minister aware that these are long-term leases? Speaker sir, what I know is that once the land is given for residential purpose on lease for 3 years, okay, which can be then extended to 5 years, and once the house is built, you can apply for permanent possession by paying 20 times of the annual lease, which is approximately 15,000 per year. Then after 10 years, you can dispose of the property by depositing 10% of the appreciated value of the concerned Comunidad. But what you are speaking about, sir, I'm not really aware of the large tracts of land that were sold, but I can assure you that I'll make a detailed inquiry into this. And my only worry is, of course, this is the Comunidad, Code of Comunidad only, what I am quoting you. That is, Comunidad consent is needed. Comunidad consent it is needed for transfer of interest. म्हणजे आता समज घर बांधपाक दिला. As you said, I have constructed a small house. yes. My area is 10,000 square meter or 7,000 square meter. हांव घर ट्रान्सफर करून घेता प्रॉपर्टी घर बांधलं म्हणून आणि मागीर ती प्रॉपर्टी हांव तिसऱ्याक विकता विदाउट द नॉलेज ऑफ Comunidad, विदाउट द नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ Comunidad. आणि देर थंय मागीर 50 फ्लॅट येता किंवा 25 फ्लॅट येता. How it is justifiable? I am not able to understand. कशें रे? कशें जाता? जायना तें. As per Comunidad, Code of Comunidad, it is not possible. So, You ask a question. Will you conduct a detailed inquiry into this? Speaker sir, आणि stop. आणि मुखार अशें जाता जाल्यार you stop. See, Speaker sir, this is a very serious matter. कित्याक afframent म्हणटा तो पयलींचो afframent can be misused by people. It is being misused. 400 square meter, I can understand. घर बांदपाक कितें आतां तुमी कितें कायदे करता हातूंतल्यान कितें जातलें फाल्यां afframentाचेर
50 फ्लॅटाच्यो बिल्डिंग्यो उबी जातल्यो आफ्राम्यांत लँडाचेर. आफ्राम्यांत ओरिजिनली कोमुनदारीक बेनिफीट कितें? Speaker sir, I'd like to assure the honorable opposition leader that I'll make an inquiry into this and get back to you on this. स्पीकर सर, ऑनरेबल अपोजिशन लिडरान जो विषय काढला पळय न्ही, अफ्रामेत जर कोणाक अलाउड केल्लो 400 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट, 500 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट, तांच्यांनी जर दुसऱ्याक विकला आनी ताजेर जर बिल्डिंग्स येयले आसत जाल्यार ताजेर इन्क्वायरी करपाक जाय. ताची गरज आसा, हांव सरळ सांगता. आनी ताजी आनी हेन्स फोर्थ तर हें चलचें ना. बंद करपा जाय. आनी हे सगळें म्हणजे इट इज टोटली इल्लिगल. म्हाका दिसता ताका खंयचे एप्रुवल मेळटा आसतलें अशें. कितल्यो ज्यो आसा पळय न्ही आफ्रामेताच्यो कोणी ट्रान्सफर करून जर केल्या आसत न्ही ती चवकशी करपाक लायता आनी हेन्स फोर्थ तर बंद करपाक लायता. नेक्स्ट स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टर सांगूंक सोदता, इवन लँड वीच इज नियर हावजीस इज ओके, बट दोंगरार लँड आहाय तें मातशें एवॉयड करपाक जाय. कित्याक आहा गोवन्स कोण गोंयकार आहा जाल्यार तेगे इंट्रस्ट तेको प्रोटेक्ट कर, नो प्रॉब्लम. आय थिंक ही वील एग्री विथ मी. ही वील एग्री विथ मी. आय थिंक सो. इवन दे वील एग्री विथ मी. कित्याक तेगे इंट्रस्ट पासून प्रोटेक्ट केला आम प्रॉब्लम ना. बट आय थिंक इवन काबराल इंडिव्हिज्युअल हाऊस आफ्रामेत जो कोणाकडे असलो त्याने घर बांधला इट इज ओके. तो ओरिजिनल गोंयकार आसतलो. एक मिनिट. इवन मातशें व्हडलो दिको आहा जाल्यार न्ही, सी दॅट कूड बी लिटल बिगर ऑल्सो. वी विल नॉट गो इनटू दॅट. बट दोंगरार बी आहाय जी ग्रेजिंग लँड्स आसली, इंडिव्हिज्युअल हाऊस अफ्रामेत ताच्याकडे ओरिजिनली पहिली पासून असलो असत. नाही, Originally त्याच्या- 400 स्क्वेअर मीटर पळय आहा. Wait, please. 400 Ron sir, अरे 400 स्क्वेअर मिटर आसा पळय स्पीकर सर, थंय व्हडलेशें प्रॉब्लेम जायना. 400 स्क्वेअर मिटर तशी बिल्डिंग बांदपाक मेळना. पूण हांगा कशें आसा, हांगा म्हाका सावथाचें लिस्ट आसा थोडें, हातूंत भितर 12,000, 8,000, 10,000 लँड आसा. 10,000 लँड आनी टुडे दे से दॅट इट इज अ सेटलमेंट एरिया. यू कॅन कन्स्ट्रक्ट 10,000 स्क्वेअर मिटर ऑफ बिल्ट अप एरिया देर. अरे जागो कोमुनदारीचो, आफ्राम्यान कोमुनदारीचो, हांव घेता तो म्हज्या रेजिडेंट्सा खातीर आनी हांव मागीर थंय बिल्डिंगे बांदपाक दिता, वीच इज टोटली इल्लिगल. आय थिंक वॉट चीफ मिनिस्टर सेज इज करेक्ट. इट इज परफेक्टली इल्लिगल. Glenn, Speaker, सांगलें मरे हांवें डेफिनेशन. हांवें डेफिनेशन सांगलें पळय. Speakers, in fact, Honorable CM and Minister has clarified regarding, I was on the point of usurp of land from Komunidad lands, Aframat lands, and even Alvara lands, which belongs to the government. So all this land, as she has said, Honorable Minister should do a detailed inquiry and ensure that this doesn't happen in the future. So that is my request only, because the land has to be safeguarded and preserved, Speaker sir, No, for the future generation. म्हाका जाणून घेवपाक जाय वॉट इज आफ्रामेत आनी सबंद गोंयांत अशे कितले आफ्रामेत दिल्ले आसा आनी ताका क्रायटेरिया कितें आफ्रामेत दिता आसतना. व्हेरी इम्पॉर्टंट दीस इज. कारण ह्यो कुमुलदादी इतलेच पुरती मर्यादीत ना, इतले आमचे तेवटेन सुद्दां कुमुलदादी आसा आनी मोठ्या प्रमाणात हे आफ्रामेत दिल्ले आसा. ताजे कारण कितें आफ्रामेत दिवपाक. दुसरी गोश्ट, हे आफ्रामेत ट्रान्सफर करपाक जाता काय कितें, हे कित्याक लागून दिल्ले ते कळपाक जाय आनी त्याच प्रमाणे कितले सबंद गोंयांत दिल्या. okay. Bro, स्पीकर सर, आफ्रामेत इट इज एन प्लॉट. आता हे प्लॉट जे आसा पळय न्ही, आफ्रामेत इज आफ्रामेत म्हाका पर्टिक्युलरली आफ्रामेतचो शब्द जो आसा विच इज एन पर्टिक्युलरली पोर्शन ऑफ द लँड. प्लॉट रे बरोबर आसा. पोर्शन ऑफ लँड. आता तो प्लॉट स्पीकर सर कोणाक दिवप, आता भितर वेगवेगळे क्रायटेरिया आसा, वेगवेगळे क्रायटेरिया आसा, वेगवेगळो पर्पज आसा, कोणाक दिले, कित्याक दिले. आता वगीच काडून आसा तशी कोमुदाद म्हाका जाय म्हणजे कोमुदादीक जाय म्हणून कोणायकूच दिवंक शकना. तेका सर्टन क्रायटेरिया घातलेले आसात. आता ते घातलेले आसात. एक तर ताजो तो जाणकार जण म्हणटा जण म्हणजे गांवकार, जोणकार आनी गांवकार. हो प्लॉट जो आसा पळय न्ही तो त्या गांवकाराक पर्टिक्युलरली एक तर ताका घर बांदपाक जाल्यार 400 ते 500 स्क्वेअर मिटराचो मॅक्झिमम प्लॉट दिवं शकता. अदरवायज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पजूय बी ताका प्लॉट दिवं शकता. तो एग्रीकल्चर प्लॉट तो कदाचित 2,000चो प्लॉट ताका अलाउड करूं शकता. तितून तो एग्रीकल्चरूच करतलो. 2,000चो प्लॉट एग्रीकल्चराक म्हणून घेतलो आनी मागीर कोणाक बिल्डिंगो बांदूंक दितलो, दिवंक मेळचो ना. इट इज इल्लिगल. इल्लिगल इट इज टोटली इल्लिगल. तेणी जर 500चो प्लॉट घर बांदूंक म्हणून घेतला आसत ताणें तो रेग्युलर घेवचो, बाकीच्यो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करच्यो आनी घर बांदचो. आता तांच्यांनी जर प्लॉट एखाद्या एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूटाक दिला आसत, इट इज फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द विलेज, कदाचित पंचायतीक दिला आसतलो, कोमुदादीत तो क्रिमिटोरियम बांदपाक दिला आसतलो, एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूटाक दिला आसतलो, इट इज अलाउड.
जे तो ते प्लॉट दिवं शकता ते रेग्युलरायज करून म्हणजे विथ रेग्युलरायज करून तो प्लॉट घेवपाक शकता बट ते बिल्डराक प्लॉट विकू शकना हे माझे सरळ म्हणणें आसा. म्हजो आन्सर मेळना म्हाका. No, wait. Number of- Affirmation, she told she'll tell next time. बिकॉज ऑनरेबल सीएमान जे सांगलां ते विचार बरे आसात पूण अफ्रामेंत नाल्यार आर्टिकल 12 ऑफ दॅट सेम कोड ऑफ कोमुदाद टेल्स यू दॅट वेकंट प्लॉट्स एवरी इयर डिक्लेअर करचे म्हणून. लास्ट 2 वर्सां वी हॅव बीन सेंडिंग शोकॉज नोटिसीस कित्याक सगळ्यो कोमुदादी जाग्यार ना इलिगॅलिटी वाडिल्ल्यो आसा म्हणून ती जाग्यार घालपाक आमी घेतिल्ली. आय एम मेकिंग अ चार्ज टुडे की जी 39,000 स्क्वेअर मिटर आमी एरिया लास्ट टायम जो रेजिनल बाबान क्वेश्चन काडिल्लो तो अफ्रामेंत कसो जालो केन्ना जालो आनी कित्या खातीर जालो तो चॅक करात. मुदा तो सेरुला लास्ट टायम ताणें जो क्वेश्चन काडिल्लो तो दॅट वील गिव यू वॉट इज अफ्रामेंत. अफ्रामेंत स्पीकर सर इज अ टर्म which would have been used to what honorable CM is saying, but the transactions which happen are very different. गव्हर्मेंट अप्रुवल खंयच नासता ताज्या खातीर सीएमान पयर सांगला सगळ्यो कोमुदादी पळयतलो म्हणून बरी गोष्ट पूण सगळ्यो कोमुदादी पळयता आसतना स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट इज वेदर दे आर अधरिंग टू द कोड ऑफ कोमुनिदाद. म्हजो एकूच प्रश्न आसा स्पीकर सर म्हजो एकूच प्रश्न आसा will the honorable CM see or the revenue minister see जी गोष्ट हांवें हातान घेतिल्ली that they abide by the code of कोमुदाद इतलेंच Okay. तितलेंच केले जाल्यार सगळ्यो गोष्टी मेळटा ह्यो तुमी फक्त पळोवच्यो. Okay. Speaker sir, I assure the ex-revenue minister that I'll make a detailed inquiry and get back to everyone on the house, on Alvara and on all the other ones. Yeah? Okay, we'll go to the next question, please. Postpone question number 7A. Please, please. Postpone question 7A. 7 is gone. Anand Sopte? Not yet. ना तो फर्स्ट Okay. कोणाचो रे? आनंद सोपटे ना तो Start question number 1. Because I may be permitted to ask question number 1B. 1B. National Games. Speaker, sir, answer as per the circulars. झाले शे तीन जायते आहा मरे. स्पीकर सर फातोर्डा स्टेडियमार पयर शीट गेली आतां शीट गेली जाल्यार इश्यू डिस्कस जाला. ओरिजिनल एस्टिमेट वॉज ऑफ 40 crores was given for finally 46 crores म्हणजे टेंडर अलॉट जालो अवॉर्ड जालो फॉर 46 crores. पेमेंट जालो ऑलमोस्ट 65 crores, ऑलमोस्ट 70, आय डोंट नो हाव मच. आतां कोट्यांनी खबर त्यो. आतां हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक विचारूंक सोदतां गव्हर्मेंटाक विचारूंक सोदतां. 60 crores? 60 crores. हे कितले रे? वर्क ऑर्डर कितल्याचे? वर्क ऑर्डर वॉज ऑफ 46 crores. खंयचें काम सांग फातोर्डा स्टेडियम केन्नाचो 91 ना आतां आतां खंयचो रिपेर्स ऑयल शीट रिपेर्स एंड रेनोवेशन लुसोफोनिया आसतलो, लुसोफोनिया. लुसोफोनिया. आतां तें पडूं ना तेंच पडला पोत्री पडल्या वयली. हेजे 91चे बरें आतां हे पडे हा हे पयशे आतां तूं म्हणटा की आतां पयलीं पयशे मोडले आतां तूं म्हणटा न्यू पत्री घातलो आपूण हो न्यू पत्री घालपाक हें करतलो आनी ती पयलीं पत्री आहाय ती एक तेंपाक कोलवा गेली. आतां ही कोलवा बी वचना जाच्याक तूं कितें करतलो कित्याक हूंय तरी already money is spent for this work. Now you're going to spend more money. Is it not accountability? हूंय तरी कित्याक हाल नॅशनल गेम्साक कितें जालें जाल्यार तुका रिस्पॉन्सिबिलिटी ना. So I just want an answer from you whether how much money you're going to spend, what you're going to do as far as these sheets are concerned so that they don't fly back. तुवें कोलवा गेल म्हणली ती पत्ती कोलवा पावनाच्याक तूं कितें करतलो? स्पीकर सर आतां हे कालचे स्टेमाचे जे पत्र गेल्यात ते कमीज म्हाका दिसता 19 काय 89 कितें तरी काम केल्लें तें. आतां इतलीं वर्सां जालीं आनीक फाटी 91 पडले ते कोलवा मेळ्ळे पत्र इतलें आस जालें. ते व्हडले पेपराचे बी न्यूज आयिल्ली वाऱ्यान गेल्ले ते. सो आतां जे आमी करतात एक तर ते कॅन्विन्स हें आतां सीट आहा जशे एअरपोर्टा बी घातल्या तशें त्या प्रमाणे आमी घालपाक पळयतात पण तेजो आतां एस्टिमेट प्रोसिजर आतां चालू जातलो रोखडेंच जायना काम तें आतां कितलो एस्टिमेट लागता तेजी चवकशी पयलीं सगळे पत्रे काडपाक लायले ते
असं तितले कारण आनी उडून गेलेला आनी कारण आज तुम्ही जाणात स्पीकर सर आम्ही 40 आमदार जांगात हर एक मतदारसंघात वादळ जाल्ले आहा हर एक मतदारसंघात प्रॉब्लेम जाल्लो आहा म्हाका दिसतालें की चीफ मिनिस्टर अलाउड करतलो एक दीस सुटी दिवया म्हणून आनी सगळे आपले मतदारसंघात वचत म्हणून आमदार कारण इतलो प्रॉब्लेम जाल्लो आहा हे देवाची दया की कोणाक कांय जावं ना म्हणून तुम्ही जाणात सगळे मतदारसंघात आनी हेजो बेगिनले एस्टिमेट करून आमी रेडी रावतले नॅशनल गेमीक सारकें स्पीकर सर म्हाका बरें दिसलें बाबन म्हणून एक एक कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रॉब्लेम जाला एक एक कॉन्स्टिट्युएन्सी आमदाराकूय इल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली हेज्या मुखार ज्यो वाट आहाय त्यो उदकाच्यो ज्यो बंद करून हाच्याक इल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची पडटली कित्याक ना जाल्यार हेज्या मुखार कितें जाता तें हाजी कितें जालें तें मेनी एरियाज हॅव बीन फ्लडेड एनीवे स्पीकर सर लेट्स गो टू द स्विमींग पूल ऑफ मारगांव स्पीकर सर स्विमींग पुलाची आय थिंक एस्टिमेट केलो आहा गेल्या त्या मिनिस्टरान ऑलरेडी सांगलें की तो आपण एश्युरन्स दिल्लें गेल्या त्या मिनिस्टर तुगे प्रिडिसेसर तावडकर तेणें तो बडो आतां घार गेलो आनी बडो बोंगमाडे देंवत BJP परतून येयलो गेलो परत येयलो आतां तूं BJP किती उलयता तूं? स्पीकर सर अरे बाबा, come to the point. Coming You to the ask point. the question to the minister. Speaker sir, I am coming to the point. Took चेलो काय ना उगडा चेलो. Speaker sir, आता काय ना आता तेक बरो ह्या सो स्पीकर सर ते बाबूक आता ते तूं तेणे एश्युरन्स दिलो ते तूं केन्ना कोत्ता कित्याक स्विमींग पूल जाय तो स्विमींग पूल तेजे एस्टिमेट घेतलो आहा ते केदो कोत्ता कित्याक हुंय तरी म्हाका सदां ते बाबू आमगे बहुजन समाजा लिडर म्हाका जाय तो परतून सो आय वॉन्ट हिम टू कंप्लीट इट फास्ट. So I want you to tell me a particular date you are going to do it, Speaker sir. Assure again. One assurance already given in this house. Second assurance when you are giving me. Come on. स्पीकर सर म्हाका दिसता तुज्यान चड इंट्रस्ट ताका आहा कोणा दिगंबर ऑपोजिशन लिडर आहा तो स्विमींग पुलाचो प्रेसिडेंट आनी टॅलंटय दाखयल्या तेणें खुबशे लोकांनी मेडलय हाडलेली आहा तू दिना तेका हा दित मरे तो सगळ्यां जाय मरे तुका इंट्रस्ट सगळ्या फातोर्डा चडान चड लोक वयता स्विमींगाक तेंचो इंट्रस्ट म्हाकाय आहा पण त्याचो एस्टिमेट कमीत कमी 9 करोड जाला कळ्ळें तुका आनी 27 crores ना आता तो हेच करतलो रिन्युएशन करतलो आनी बरें हें करतलो 9 करोड जावं शकता ना स्पीकर सर ना एक मिनिट नॅशनल गेम खातीर आमी कंपास जो स्विमींग पूल तो यूज करतले फॉर नॅशनल गेमा खातीर पण होय पूल करपाची गरज आहा पयलीं आमी हांगा दवरलेलो पण चडान चड एस्टिमेट जाता म्हणून आमी करना आज नॅशनल गेमी खातीर आज आमी 460 कितले कोटी मोडलेले आहा कोटी न्ही करोडो रुपया कोट्यांनी आसता तूं सिरियस हे BJP सरकारानूच जावूं शकता आनी खंय न्ही कळ्ळें तुका आनी प्रमोद सावंत स्ट्रॉंग आशीत जाल्यार ते करूं शकता पण हे जे आहा आमचे ऑपोजिशन लिडरान म्हाका खूब फाटी सांगलें की तो मडगांवचो जो फातोर्डा स्विमींग पूल आहा तो जावपा जाय बेगीन आनी खरोच गरजेचो आहा खूब जाणां म्हाका फोन करतात पण आतां आमी व्हडल्यांतलें व्हडलें काम थंय घेतलां पयशाची सगळी आमची सद्या सगळे कडेन पयसो थंय घातलेलो आहा आनी नॅशनल गेमीचें काम जोरात चालू आसा आमी सारके रेडी आसात ते आयवन मातसो प्रॉब्लेम केला तेजे खातीर आमी खंय तरी अडकल्यात मातशें पण फातोड्याचोय जातलोच कारण फातोर्डा म्हाकाय लागता आमी थंयचे कळ्ळें तुका आनी तें हांव आतां हें जाल्या उपरांत रोखडेंच तेजेरूय हें घेतलो Speaker sir, from 27 crores it has gone to 9 crores. Now here issues have been raised. Here part money spent kon double expense apana magir mun because see what you had taken an estimate of complete refurbishment of the full swimming pool. Log zaide hoite tinga. There are a lot of people going there. Even from my constituency, people go to that pool because things sadya kai pool na. Ada 27 crores estimate कोण तूं आतां 9 करोड म्हणून सोडिता ते 9 करोड म्हणून तें सुपरविशन वयल्यान थोड्यो वस्तू कोण पेंट मान आनी कितें कोण त्यो मागीर परती पेडे आसले मग बिकॉज इट इज पब्लीक मनी आनी सेकंड भिरान सुद्दां तुमगे मिनिस्टर चेंज जायत मग कित्याक हिंग सगळें पाक्कून चेंज जाता न्ही तेका लागून सो नॅशनल गेम्स स्पीकर सर Honorable, see, all the time you are diverting your question. Yeah. Said, Speaker sir. Hey, to give Bob. okay. Speaker sir. Okay, please. Speaker Please. sir, म्हाका ती एस्टिमेट तेगेली सारकी आसा जाल्यार मातशी सारकी चोवपा जाय कित्याक तो आमगे मोठी न्ही तेका लागून फर्स्ट बिकॉज वाय पब्लीक मनी इज इनवॉल्ड देर वॉट एवर वर्क ही डज मे बी दॅट इट वील ओवरलॅप विथ दॅट वर्क सी
I'm taking now seriously. Now, आता नाही फकडना किती गेली. You are not taking seriously. No, I'm taking seriously now. What I'm saying. 1 second. किती? Okay. Original, you please ask. 9 crores more, 27 crores original estimate. 9 crores तू आत करून सोडिता. See, you just understand. Put those fellows into put the officials into proper कित्याक हुई तरी ती estimate कोती मुखार तेजे डबल करून पडचना because 9 crores also part of the money. Pay attention to it. नाजाल्यार 15 कोटी मोठी मोड तुगे 200 कोट्यान उलयत तू ना आनी एक 15 कोटी मोड कित्याक जात तें सारकें जाय न्ही हाफ जालें काय ना पोतून त्रास जाता म्हणून मुगे एकूच रिक्वेस्ट ताका whether he will give an assurance that he will go into these details. स्पीकर सर 27 करोड मोडून आमी तो पूल डायविंग स्विमींग चिल्ड्रन पूल वॉर्म अप पूल असे 4 पूल जावपाचे आशिल्ले आतां आमी काय करतले आमी काम करतले ते फिल्टरेशन प्लॅन आनी चेंज करतले आनी रिन्युवेशन करतले हाजे खातीर एक मिनिट स्पीकर सर दुसरें ताणें म्हटलें की ना एक मिनिट तेजें उत्तर मागीर तूं हें गव्हर्मेंट सारकें घट आहा हेजे बद्दल तूं कांय नाका मातशें पासियेंस काडा बहुजन समाजाचो सारखं आणि दुसरें तुका पासियेंस स्पीकर सर इतली वर्सां आमी तुमचे सकयल राज केलें आज आमचे सकयल तुम्ही राज्य करात आणि पळय कशें चलता स्पीकर सर उलयना स्पीकर सर मुगे पॉइंट ऑफ ऑर्डर तेक राव डेप्युटी चीफ स्पीकर सर तेक राव म्हण सांग स्पीकर तेक राव म्हण सांग कॅटेगरी आय रेज द पॉइंट ऑफ ऑर्डर तेक राव म्हण सांग बोस म्हण सांग सांग मरे तू उलय मरे हांव पयलो उबो हांगा पयलो तू बस आणि आयक पयली आणि माझी फुडली उलय Listen. No, wait. Listen. I want to make a point. स्पीकर सर म्हाका पयली क्लियर कर Wait, please आय एम wait. ऑन माय फीट No, please एक wait. पयली बसय Please wait. मागीर उलय स्पीकर सर You finish your answer. स्पीकर सर एकच सांगता What is your point of order? My point of order. What is the point of relating to what? Yeah, relating to what he said. No, wait. I have to give you. I have to give. Wait. I have to give you. I have to give you. I have to give you point of order. Wait. हांव असं Okay, you उलयला are going to give me a point of order. Yes, I'll give सारखे you. ऐक तू पहिली सारखे ऐक अरे तुमच्या समाजा भितर आम्ही कितलेशे काम केले सकल राहून हे सरकार कशें काम करता ते तुम्ही पळयात पहिलीच उलयना 3-4 महिने जाले बहुजन समाजाचो सरकार जावन 4 महिने हे पळयात कशें आहा ते थोडे पास तुम्ही कितले उलयता तितले आमकां बरें दिसता कारण आमी असले त्रास असे काडलेले आहात आमकांय फील जाल्ले आहा आज ह्या गोंया भितर पयलो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर हांव जाला असो एडवांटेज आमकां केन्ना मेळूं ना पण Minister, come to the point. Come to the point. आम्ही स्पीकर सर इतलेंच सांगता Yeah, come to the point. स्विमींग पूल ग्राउंड बरो जातलो Yes. बऱ्यांतल्यान बरो ग्राउंड करपा खातीर म्हाजो प्रयत्न आसतलो आनी चडांत चड पयशे आमी घालपाचो प्रयत्न कारण मडगांव तशें स्विमींग पूल जाय कारण स्विमींग पुलांतल्यान बरो रिजल्ट दिल्लो आहा आनी तेजो प्रेसिडेंट दिगंबर कामत आसा Okay, Ramkrishna Davlekar. Speaker, sir. No, Mr. Davlekar. Point of order, Dina. I'll give you. Just wait. Speaker sir. Mr. Davlekar. No, Davlekar. He is. Okay, you get a preference. स्पीकर सर आता उदळ माझ्या कलिगान उलयता आसतना एक प्रश्न काडलो आय जस्ट तूं म्हाजे नोट करून घेतला आनी हांव नोकळतो म्हणपालो लुसोफोनिया गेम्साक पळय जो एस्टिमेट केल्लो वर मडगांव स्टेडियम तो एस्टिमेट आशिल्लो 40 कोटीचो हांव ताणें स्टेटमेंट केला ताचेर तुका सांगता वर्क ऑर्डर दिल्या 46 crores अशें म्हणलें ताणें आनी एक्सपेंडिचर जालां पेमेंट केला 60 crores म्हणून हाव इट इज पॉसिबल हाव इट इज पॉसिबल तूं मातशें चॅक कितें आतां पळय आं लुसोफिनिया गेम्साक मडगांव स्टेडियमाचेर जो काम केलां ताजें म्हणणें की 40 crores एस्टिमेट 40 crores एस्टिमेट पळय 46 crores वर्क ऑर्डर म्हणटा तो वर्क ऑर्डर इज गिवन ऑफ 46 crores यू कॅन एक्सीड 5% यू कॅन एक्सीड 10% you Opposition leader, which question you are asking? Same. See. No, you are talking about the stadium. Exactly. The question is with respect to the sheets going away. No, stadium. I'm Margaon Stadium. Of the swimming pool. Stadium. Stadium is a related question, Speaker sir. I'm not asking anything outside the. He made a statement, which is very. I Chief Minister should also note this. स्टेटमेंट दिला ताणे आता ताणे सुरवातेक कितें म्हणलें 40 crores एस्टिमेट आतां 46 crores
वर्क ऑर्डर आणि एक्सपेंडिचर जाला 60 crores म्हणटा तो डिफरन्स खूब दिसता 46 आणि 56 14 crores यू हॅव पेड हिम एक्स्ट्रा 14 crores इज मोर दॅन इवन 25% अशें म्हणटा तुका हांव चॅक कर सारकें यू कांट एक्सीड मोर दॅन 5% वर्क ऑर्डराच्या न्ही दीस इज वन हें एक सांग म्हाका दुसरें म्हजे कडेन रिटर्न रिप्लाय आसा इन 2015 when Mr. Tawardkar was the sports minister. They had appointed तुका खबर आसा they had appointed a consultant for Margaon swimming pool. एस्टिमेट केल्लो ताणें सांगलें की 28 कोटीचो काय 29 कोटीचो एस्टिमेट केल्लो तो मागीर पेंडींग उरलो आतां पळय तुमी जे करपाक सोदतात विथ 9 crores of rupees मिनिमम कितें जाय तें सगळें यू आर चेंजींग कारण थंय कंडिशन स्विमिंगाक वचपाचें ना तें उदक आसता 5वें सकाळ फुडें भुरगे येता ते अक्षरशः हांव थंय दिसलो हांव वका वता थंय हांव दिसलो की तें म्हज्या म्हऱ्या येता आनी म्हाका म्हणटा पळय वच आनी पळय भितर कितें जालें तें सो एटलीस्ट यू वील टेंडर इट विदीन 15-20 days टेंडर तरी काडा मरे मागीर टेंडर काडना आनी केन्ना करतलो तूं आं न्ही तूं आतां 9 कोटीचो एस्टिमेट केला म्हणटा पळय 28 कोटीचो सोडून दी तो मागीर मुखार कर 9 कोटीचो जो एस्टिमेट केला मिनिमम ताका फिल्ट्रेशन प्लांट कलम येवन पेड्ड्यार जाला थंय फिल्ट्रेशन प्लांट तूं वचा न्ही पळय तुवें काल पयर आमी म्हापशें गेले म्हापशें तुवें पळयलें बिल्डिंगेचें कंडिशन पळयलां कितें जालां तें स्विमींग पुलाचें कंडिशन पळयलां भितर कितें जालें तें तूं तुज्या दोळ्यांनी पळयलां सेम कंडिशन इज इन मारगांव स्विमींग पूल म्हणजे म्हजें म्हणणें कितें एक 8 कोटी रुपया 9 कोटी रुपया जो एस्टिमेट जाला तो तें टेंडर तरी कर मुखावेलें मागीर बरें काम हें करपाचें एक कर तें तरी टेंडर कर दुसरी गजाल पणजे पळय तो आतां बांदता स्विमींग पूल नॅशनल गेम्सा खातीर सी दॅट इट इज ऑफ इंटरनॅशनल स्टँडर्ड बिकॉज फाल्यां कितें जातलें आमकां जर इंटरनॅशनल चॅम्पियनशीप करपाक जाय इफ यू डू नॉट सॅटिस्फाय फिना गायडलायन्स जाल्यार तुका हांगा इंटरनॅशनल करपाक मेळपाना दीस इज द पॉयंट तें मातशें चॅक कर परतें आनी कितें जर एडिशनल करपाक जाय जाल्यार एडिशनल करून घे अदरवायज येदो व्हडलो स्विमींग पूल बांदून फायदो जावपाना दीस इज माय थिंग स्पीकर सर ऑनरेबल अपोजिशन लिडरान विचारला पळय न्ही रिगार्डींग मडगांवच्या हाज्या संदर्भात पयलीं म्हाका दिसता थंयसर 4 आशिल्ले कितें तरी तो करून ताणें एकूच घेवपाचो ठरयला ऑलरेडी बरोबर मान्य मंत्री एक्झिस्टींग आहा तो रिपेर करपाचो ताज्या खातीर ते 29 वयल्यान 9 आयल्या पळय न्ही ताका लागून ताणें ऑलरेडी फायल धाडल्या ऑलरेडी फायल म्हाका करता भुरगे अक्षरशः स्पीकर अक्षरशः बॉल मारता ते उदक सामकें 5वें ताकाय खबर आहा हांवें तेच चवकशी केली फिल्ट्रेशन प्लांट इज एक्चुअली गॉन देर फिल्ट्रेशन प्लांट नवीन घालता ते क्लोरीन घालता लोकूय येता जायत लोक न्ही आय वॉज गोईंग देर फॉर स्विमींग एवरी डे म्हाका रिएक्शन जावपाक लागलें I checked up with the doctor said you don't go because sunlight and chlorine चड घालता your skin is getting affected म्हणून हांव बंद केलां वचपाचें ते क्लोरिनाचेर तो हें चलता पूल चलता सद्या सो ते 9 कोटीचो एस्टिमेट जर तांणी केला स्टॉप गॅप अरेंजमेंट मागीर मुखावेलें मागीर पळय एटलीस्ट यू कॅन एक म्हयने भितर यू सी दॅट इट इज स्टँडर्ड आमी स्विमींग करप इम्पॉर्टंट म्हाका दिसता मान्य विरोधी पक्ष नेते डेली स्विमींग करता म्हणजे इज अ फीट वी आर ट्रायंग टू गेट मेडल्स खरी गजाल आनी हांव तेच म्हणटा की तुमी डेली वता हें म्हाका खूब बरें दिसलें हांव आसतात थंय डेली सद्या ऑनरेबल सुदीन एकूच म्हणजे त्यांच्यानी म्हाका फायल धाडल्या हांव ती आजूच क्लियर करून घेता आनी तो क्लियर करता आनी पणजेचे जे आहा तो स्टँडर्ड मेंटेन करता बाबू स्पीकर सर नॅशनल बाबू एका बरोबर दी एक मिनिट ना रे मागीर उलया पणजेचो मातसो पळय इंटरनॅशनल स्टँडर्ड स्पीकर सर पणजेचो जो पूल आसा कंपाला कडेन जो बांदता तो अरे स्विमींग पूल दोतोर कांय बी नाका तुवें सांगल्या बरोबर रोखडें करेक्शन दोतोर अरे हॅलो स्पीकर सर कंपाल जो स्विमींग पूल आसा हो फिना गायडलायन्स प्रमाणे आहा येस ते पळय ह्या प्रमाणे जातलो ताका इंडियन स्विमींग फेडरेशनान मान्यताय दिल्या दुसरें जें आहा एडिशनल काम जाला तेन्ना तवडकर आसलेलो आनी संदीप जॅक्रीस आसलेलो हांव तें चॅक करून पळयता नो वरी हें खूब दिसता तें पळोवपाक खूब दिसता आनी हय तें पळयत मरे चॅक करता हांव नासलोलो तेन्ना तूं आसा म्हणून तूं आसा म्हणून कोणें म्हणलां तें चॅक करपाक जाय तें पळया एडिशनल कितें काम जालें तें स्पीकर सर आनी दुसरें मडगांव वा फातोर्डा आमचो सीएम रोखडो उबो रावन पळय रोखडें सांगलें ताणें पयसो थंयच्यान येवपाक जाय हांव हांस करपाक पूण फायनान्स जो आहा पळय तें स्ट्रॉंग आसपाक जाय आनी फायनान्स तो हाडटलो ही म्हाका 100% खात्री आहा हाडटलो तो करया सभापती माशय 13 सब क्वेश्चन आसा क्वेश्चनाक हांव नॅशनल गेमाचेरूच विचारता पयलो म्हणजे ताणें
फातोर्डेचो इंटरनॅशनल स्टँडर्ड कित्याक घेवना 24 कोटी मोडून इतले पयशे मोडून हो एक प्रश्न. नंबर 2, बाकी कडेन जी कामां चल्ल्या ती कामां खंय पावल्या आनी पयर म्हाका आन्सर दितना हांगा ह्याच सभागृहांत आमची चर्चा जाल्ली त्या दिसा 4 वर्क ऑर्डरी दिवपा आशिल्ल्यो. त्यो वर्क ऑर्डरी तुवें दिवन तें काम तूं केन्ना चालू करतलो आनी तें कंप्लीट केन्ना करतलो, कारण नॅशनल गेम सीएमान सांगला त्या प्रमाणे सादारण फेब्रुवारी मार्च पर्यंत तरी जातल्यो. स्पीकर सर, आता हो हेणे प्रश्न विचारला आमच्या बाबडोळीकरान, तो बरो व्हडलो जालो. शॉर्ट सांगपाक मेळटा तुका फूल स्थिती सांगपा जाय नॅशनल गेमीची खंय पावला तें हें सांगपा पडटलें म्हाका. हो आयक आतां ना डिटेल रिप्लाय वाचून दाखयत तुका फूल. असो रे. मागीर तेणें सांगलें कितें आतां आयकात तुमी सगळे आयकात. Let him answer. आतां आयकात. कॉपी दाखय दे रे. ना कॉपी कितें हांव सगळें सांगतलो. नॅशनल गेम कित्याक हें जाल्या पोस्टपोन जाल्या, नॅशनल गेमी कितलो पयसो लागला, कितें लागता तें सगळें सांग तुका. नाका म्हणलें की तेणें कित्याक विचारलें तर. आतां आयक जावन दी. रिप्लाय दिला Number 2 now. स्पीकर सर आयक. स्पीकर सर, नॅशनल गेम स्पीकर सर जेन्ना क्वेश्चन विचारला हांव सगळें सांगतलो. detailed reply has been given to him on his answer. I'm just saying. He has asked some supplementary. If he starts reading everything, it will take more than 10 minutes. Because, sir, we are तेणें already सांगला on त्या 11. प्रमाणे उत्तर तुका उत्तर जाय काय It is नाका, un- it उत्तर is जाय unfair. ताका. He स्पीकर can सर place the details on the table of the house. नॅशनल गेम ज्यो गोंयांत जावपाच्यो आसलेल्यो Speaker sir, he can place that on the table of the house. ना स्पीकर सर तें हाडूं ना कॉपी हांवें. Babu, डायनेमिक मिनिस्टर you can place it. अरे हें खंय प्लेसीट करता रे. हें हांव म्हाजें सांगतलो न्ही. You can place it on मागीर top. तें कशें दवरूं शकता. हांव म्हाजें सांगतलो हेजे भितर पॉयंट घेवन. सांग रे. खंय म्हाका तें मेळटलें. शॉर्ट सांग, शॉर्ट सांग. शॉर्ट सांगपा येना सगळें फूल. सांग सांग. स्पीकर सर पयलीं सुवातेर ह्यो ज्यो पोस्टपोन कित्याक जाल्यात तेजे पयलीं हांव उलयतां. 36व्या नॅशनल गेम गोंयांत 2011 सालांत जावपाची आसली, पूण आमचे पयलीं नॅशनल गेमी रांची 2011 सालांत आनी केरळा 2015 सालांत जाल्यान गोंयांत गेमी 2011 सालांत जावंक शक्य नाशिल्ले. 2017 सालांत पर्रीकर सरकार अधिकारार आयले आनी IOA विश्वासात घेवन आमी हे खेळ 2019 मार्च एप्रील म्हयन्यात घेवपाच्यो थारायल्यो. त्या रितीन कामाकय सुरवात जाली, पूण जानेवारी म्हयन्यात आदले मुख्यमंत्र्यान IOA ऑफिशल हांकां भासाभास करपाक गोंयांत आपयले. IOA सेक्रेटरी बाब राजू मेहता, चीफ सेक्रेटरी मेळ्ळो जाल्यार मुकेश कुमार आदल्या CM 29 जानेवारी दिसा मेळ्ळो आनी तांणी मानून घेतलें की पार्लमेंट आनी गोंयच्या असेंब्ली जी बाय इलेक्शनां जावपाची आसली त्या कारणान गेमी खातीर पारामिलिटरी फोर्स आनी पुलीस ना मेळ्ळो. तशेंच फायनल परीक्षा आसल्यान भुरगीं सांगला मरे सगळें. ना तेणें चालला. Speaker sir, स्पीकर सर there was a demand ना on स्पीकर sports. सर ना, सगळें ना लोकांक कळपा जाय कित्याक तू स्पोर्ट्साच्या डिमांडाचेर सांगला. हेजेर फुडें We had a demand on the sports. ना He has given detailed reply, Ah, including this IOA issue, Indian Olympic Association. He has given a detailed reply on the table of this house, in this house, which everybody has shown. ना हांव दुसरें थोडें सांगता आनी तुका काबार करता. Again repeat करून फायदो कितें? Question hour मरे हो. ना स्पीकर This is a सर question hour. ना जेन्ना क्वेश्चन ओवर जालो म्हणून कितें जालें. तो कितें विचारतलो? तू अरे ताका कितें सगळें आतां सांगपाक तूं जाय. तेकाच घालता कितें तो सिनियर Honorable Minister, please, enough. हांवें स्पेसिफीक क्वेश्चन विचारला. वर्क हांगा जें आमी डिस्कशन केल्लें फाटले फावटी ते वर्क ऑर्डरी तूं केन्ना दितलो आनी ताका एक्सपेंडिचर सँक्शन मेळूं ना म्हणून ताणें म्हाका बरोवन दिल्लें. Okay, तितलेंच. आमी दिले मरे तें दिले मरे. Babu, तितलें सांग तूं. आनी तुवें सांगलें पयसो कितलो मोडला काय म्हणून. तुका सगळें डिटेल दिता पयसो. सांगू सांग मरे. हांवें तुका बंद करूं ना. मागीर हांवें दीर तुका ताका. बंद करूं ना. दीर ताका मागीर. ना आतां पयसो कितलो आयला आनी कितलो जाला तोय सांगता मरे. पयसो कोणें खावूं ना कांय बी ना. स्पीकर सर सेंट्रलांतल्यान जो पयसो आयलो 97 कोटी तें विचारतो तो. तें विचारतो आनी तांकां म्हणटा एक्सपेंडिचर सँक्शन दिला तें सांग म्हण आपल्या वर्क ऑर्डर. स्पीकर सर स्पेसिफिक ताचो स्पेसिफीक स्पेसिफिक सांगता. स्पीकर सर सरकारान आयज मेरेन ह्या साधन सुविधांचे बांदकामाचे 390 crores 47 lakhs मोडल्यात. तातूंत केंद्र सरकारचो 97 crores आसा आसपाव आसा. त्या कामाची ती सविस्तर माहिती NXB भितर तुका दिल्लीच आसा. आमचे कडेन सद्याक जो साधन सुविधा तयार करपाचें काम चल्लां तेचे वेळेर सी भितर दिल्या तुका. तेजेर कितें आहा सांग तूं.
लुसिफोनिया गेमी बांधलेले सुविधा सोडल्यार हेर मैदानां नॅशनल गेम खातीर उपयोगाची ना. बारीक सारीक मैदानाचे नॅशनल गेमी जायना, तेका रूम सवलती लागतात, म्हणून तर नवीन स्टेडियम बांदचे पडटा. प्रत्येक खेळाची गरज वेगळी. फकत ज्यो गेमी आसात, बीच व्हॉलीबॉल, बीच हँडबॉल, बीच रोईंग, कॅनिंग, हे एकदम वेगळ्यो सुविधा लागतात. ह्या गेमी जर गोंयांत जाल्यो जाल्यार सगळ्या आमदाराक पळोवपाक बरें मेळटलें. स्पीकर फुडलें सारकें हेजेर येता. आतां आयओचे सर तें लास्ट सांग तुका. आयओ मागपी पेनल्टी जावन एडेड गेम्स होस्टिंग फी आसूं ती तांणी माफ करची, तांणी तो डिमांड सोडून दिवचो म्हण आमी केंद्रीय खेळा मंत्री करेन रिजिजू हेका 13/6/19 दिसा चीट बरोबर रिक्वेस्ट केला चिकदाडो. तांणी ती गजाल आयओन मरेन व्हेल्या. तो खटपट करता केंद्र सरकारचो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी SA जो डायरेक्टर जनरल अधिकारी पासून आयओचेर प्रेशर घालपाचें काम करतात. आयओन तकली थंड दवरून हो प्रॉब्लेम सोडोवपाक सामकें गरजेचें जावन आसा. आयओन हें हाडलें. पोस्टपोन करप हें सरकारचें डिसिजन न्ही, एखादो दुसरो अधिकारी तें डिसिजन घेवन वचो. ती एक कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी जावन आसा. आमी 1-2 ऑफिसर टार्गेट करून तेंचेर हें घालप बरोबर न्ही. स्पीकर सर ते दिल्यो वर्क ऑर्डरी. हय, तुवें जे ऑब्जेक्शन ते दीस हाडलेले त्यो वर्क ऑर्डरी आमी दिल्यो. कामाची सुरवात जाली. नॅशनल गेम करपाक आमी सारके तयार आसात. आनी सीप ही पोस्टपोन जाता जे तुगेलें मेन जें आसा. स्पीकर सर 48 टेंडर्स आमकां काडपा पडटा नॅशनल गेम डिक्लेअर जाल्या बरोबर, डेट डिक्लेअर जाल्या बरोबर. आनी 48 गेमीचे टेंडर काडप, 48 कामाचे जे टेंडर काडप ताका कमीत कमी 5-6 म्हयने लागतलेच. 6 म्हयने 100%. आतां आमचे कडेन सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार आसा. पण हें जें काम आमी फुडलें करतले म्हणजे फुडलें काम म्हणटा तें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ट्रान्सपोर्ट, हॉटेल, एकोमोडेशन, ऑल दीस कॅटरिंग, दुसरे आमचे सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी. म्हाका ते दीस दिगंबराले एक बरें लागलें की आयओची मस्ती चड चलपा ना म्हणून. आयओ सांगता त्या डेटीक आमकां करपाक टायम मेळपा जाय. फाल्यां तें ऑर्गनायज करून आमची नांवां पेड्यार जावपा जायना. हांव ते पेड्यार करून घेवपा ना. म्हाका टायम लागल्यार जाता, पण एकदम बरें ऑर्गनायज करया, बरो होस्ट करया. आनी तेजे खातीर आमी 6 म्हयने मागल्या. आमी लेटरूय धाडला, ते चावडलें लेटर धाडल्या उपरांत. आनी सगळे आमचे जे ऑफिसर आहा तेजेर ब्लेम करपा लागले. हांवें आयकून घेवना. हांवें म्हणलें आमकां 6 म्हयने जायच. आनी 6 म्हयने तुमी दियात, आमकां डेट कळयात, आमी तेन्ना पासून कामाची सुरवात करतात. खंयचे हे टेंडर आहा तें डेट पळोवनूच घेवपाचें आसता. म्हणून नॅशनल गेम आमी सारके तयारीत आसात. पण आयओन आमकां दिवपा जाय लेटर की बाबा ह्या 6 म्हयन्यान तुमी ह्या दिसाक तुमी करात. डेट कन्फर्म करपा जाय. डेट कन्फर्म केले की आमच्या कामाची सुरवात जाली. म्हणून हें चड करून सांगपाची गरज म्हटल्यार अख्ख्या गोंया भितर हें कळपाक जाय. नाल्यार फाल्यां कितें म्हणटाले बाबू फेल, बाबू नॅशनल गेमी करूंकूच ना. हें जावपाक जायना. कारण आमचो सगळो इन्स्ट्रक्शन आमचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा तें तयार आसा. सीप तेंच्यांनी डेट कळोवची. 6 म्हयने आमकां टायम दिवचो. फुडली कामाची सुरवात जातली. नॅशनल गेम ही गोंयांत बऱ्यांतली बरी करया. सगळे 40 आमदार जावन एक जावन. आतां तुमकां टायम मेळटा न्ही. ट्रेनिंग रोखडेंच हातांत घे. मॅडल प्रॉस्पेक्टीव मॅडल विनर्स पळय जे आसा, अजून तांचे खातीर ट्रेनिंग कोचिंग कांय तुमी स्टार्ट करूं ना. आतां तुमकां भरपूर टायम मेळटा मार्चाक दिले जाल्यार. ना अजून ताणें डेट फिक्स करूं ना. आमी टायम मागला. म्हणटा तुका मार्च एप्रिलांत जातलें तें जाल्यार आफ्टर खेलो इंडिया. पूण आतांच्यान ट्रेनिंग तरी प्रोग्राम चालू कर मरे. आयडेंटिफाय कर कोण मेडल जिखपाक शकता तांकां कोचिंग बिचिंग तें स्टार्ट कर. तो तरी प्रोसेस आमी एक डिसिजन घेतला. आमी फायन दिवची ना. हें सारकें घेतलां. आनी आयओन रिक्वेस्टूय केला आमी आयओ की जाता तितलें तुमी आमकां 6 म्हयने पयलीं कळयात, डेट दियात, आमी आमची कामाची सुरवात करता. आनी हे सायडीन आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक आमी ट्रेन करपाक. Question number 2. 2B. 2B. Speaker sir, Deputy Collector Mapsa is the heartthrob of Bardes. The Bardes people, Speaker sir. Anga, I've asked a very specific question with the ABC. In fact, here it covers almost about 40 villages in Bardes Taluka, Deputy Collector 1 and 2. But Speaker sir, in Annexure B, the list has been given that there are
staff shortages of staff, and that's the reason there are a lot of insufficient staff, and the kamak जावपाक एकदम less जाता, एकदम slow जाता, Speaker sir. And a lot of people are getting affected, Speaker sir. In fact, Honorable Minister is new to the department, and Polam ex-Revenue Minister Bob Rohan, Amso Mitra. In fact, I was wondering as to why this staff was not put, because we're having a lot of problems in the W collector, which even you're connected with it. Oh, Speaker sir, at the moment, W collector 1 and W collector 2, in fact, there's a confusion. LDC, ekut LDC asa. So this LDC being shuffled, reshuffled from W1 to W2. Same with the driver, Speaker sir. The list in Annexure C has been given. Actually, on the paper, it shows that these people are all working, but it is not true. There are no staff there, Speaker sir. And the work that is involved is all sound permissions, magistral work, mutation, tenancy. खूप यहाँ Speaker sir. Purchase certificates should be given, MND, purchase certificates, then cases on compensatory grounds, revenue collection, day-to-day collection. So all this work we are suffering is because there's no proper staff. So my advice to the Honorable Minister, no, I'm just suggesting to you, because you know you're a new minister and you're very intelligent, very smart, that Deputy Collector 1 should be given administrative. One collector should get administrative related works, and Deputy number 2 should be given court cases only. So on this, could you give me your answer? Speaker sir, I understand what the honorable MLA is trying to say, and I've also received many complaints on the same issue. So I would like to assure you that I will address the shortage of staff and fill in the vacant posts for first, and give directions to streamline all the work and allot specific work to specific officers. Yeah. So by And in the process, I will ensure that there's a speedy disposal of whatever cases there are and whatever is pending. how long will you take, Honorable Minister, to get the staff that is short, to fill up the vacancies? How long will it take approximately? In consultation with CM, I will take maybe a few months, and I'll get back to you on the specific dates. I don't want to make an assurance here and then not deliver. So once I speak to the CM and decide on that, I will let everyone know. My request, Honorable Minister, to ensure that you do it as soon as possible, because all the people, there are some people who come from Bombay for cases. Cases are adjourned, or the collector is not there, they are gone somewhere else, or some other work. So they come all the way from Bombay and other places, outside Goa, and they have to go back again. So this is a lot of problem they're facing, so Yeah, my request is to I assure you, I'll take expedite. note of that and give directions and see that does not happen. Thank you. Mr. Rohan? स्पीकर सर बाब ग्लेनान टॉपिक काढली म्हणून स्टाफ शॉर्टेजाची स्टाफ शॉर्टेज लास्ट 2 वर्सां 1 वर्स अशेंच गेले कोड गेलो सगळ्यो फायली रेडी करून तयार आसा आय थिंक जॉब्स हॅव बीन एडवर्टायज्ड आनी म्हाका दिसता एग्जामी रेडी चालू आसात ऑफ वेरियस पोस्ट इफ आय एम नॉट मिस्टेकन पूण ते वील आय थिंक प्रेजेंट मिनिस्टर रेवन्यू कॅन टेक अ डिसिजन ऑन दॅट माय ओनली थिंग इज वॉट ग्लेन इज टॉकिंग अबाउट DC1, DC2 and the cases, because sir, they also operate as a SDM, sub-divisional magistrate. There is a quasi-judicial authority. They come under the collector, and the collector comes under the personal department. It's a separate entity when it comes to a authority as a judge. So minister कडे request असा की कितें assurance दिवच्या पयली तांच्या डिपार्टमेंटा कडे पयली चौकशी करा how to do it, and at the same time staff जो आसा I would only like to clarify की positions are created. I think minister has to take a decision to go ahead. सर हांवूय आमच्या ऑनररी MLAन क्वेश्चन मध्ये तेका एग्री आहा सी बार्देस तालुका इज द बिगस्ट तालुका इन गोवा 7 मेंबर्स आहा ह्या हावजान मॅक्झिमम नंबर ऑफ पंचायत आहा देर आनी ऑफिस ऑल्सो इज व्हेरी स्मॉल स्टाफ इज व्हेरी लेस आनी कन्वर्शनाच्या पोतान सगळ्यो केसी उरता आनी बाकीच्यो ज्यो लिगल आनी क्रिमिनल केसी आहा हेंकाय जस्टीस गावना. So maximum, as you promised and assured, request as early as possible. Because लोकांक खूप त्रास जाता. Speaker sir, noted, and I've already given the assurance that I'll go ahead with that. Joshua? Speaker sir, the collectorate office falls in my constituency and it serves 7 constituencies of Bardes. The department is one of the largest revenue collection centers for this government.
due to unavailability of staff, there are a lot of works that are slowed down. So I'm sure that if the newly appointed minister looks into this process and provides adequate staff, it will streamline the administration as well as the entire process that one faces when they go there. Due to inavailability of staff, there are a lot of delays and everybody seems to be facing a lot of issues. Not only will the issues reduce, but also will the department be able to collect revenue more frequently. Speaker, sir, I once again assure Honorable MLA Joshua that I will look into it and make sure that it's done, so that no people are inconvenienced. Question number Speaker, 3. Speaker, sir, I may be permitted to ask LAQ number 3A. Speaker, sir, answer as per his request. Speaker, sir, म्हाका जाण जावपा जाय ट्युरिजम मिनिस्टरा कडच्यान उतोर्डा बीचीर कितें तुम सर्वे केल्या आनी थिंगा तुम सर्वे केले जाल्यार तुमकां कितें एनक्रोचमेंट मेळ्ळें जाल्यार. स्पीकर सर, उतरडा बिचाचेर आमचे सर्वे काम चालू आहा. अजून रिपोर्ट येवं ना. Speaker, sir, constituency from Uttarda to Betalbati, 7 beaches hai, and tinga zaiti hotel hai. Ani a hotel ani private partin, tenge boundary demarcate kele ani sarke beachiche pavela hai. Ek side in Doryo aile ata, and ek side enge boundary beachir pavela hai. Tinga locals ani fishermen anka problem zata beachar bhonpa. Eje tourism department kit action घेतले ते पडपा जाय. स्पीकर सर, जी सर्वे चल्ल्या ती आमची बीच आणि प्रायव्हेट लँड हेज्या भितरल्यान आमी डिमार्केशन करतले आनी जो आमचे बिचेर जो एनक्रोचमेंट जातलो ते आमी मोडून उडयतले. असो कितें जाला तुजे नजरेन आहा जाल्यार म्हाका सांग. जाल्यार तेजेर हांव जाता तितली एक्शन बेगीन घेवपाक पळयता. सांग. डिपार्ट म्हाजो न्ही. एक उतोर्डा बीचेर एक हॉटेल हा रॉयल ऑर्चिड हय. ताका रोड सायडीनूय तेणें बाउंड्री मारल्या सर रोडाचेर मारलो हा आनी बीच सायडीनूय बीचीर पावलो हा. हेजेर तूं मातशें चोय आनी तेजेर एक्शन घे. रॉयल ऑर्चिड. हॉटेल रॉयल ऑर्चिड. स्पीकर सर, हेजे मेजर प्रॉब्लेम जो आहा चडाक करून आमच्यान एक्शन घेवपाक जायना. तुवें आज सांगला, हांव तेजे खातीर डेप्युटी कलेक्टर कडेन उलयतां. सर्वेर घेता, लँड सर्वे, आनी आमची बाउंड्री कितली पर्यंत आसा, आमची बाउंड्री कितली पर्यंत आसा ते चॅक करता. आनी आमचे बाउंड्री भितर समज आयला, कोणी केदो व्हडलो आसूं तो, 5 स्टार आसूं 10 स्टार आसूं, म्हाका कांय लागना. बाउंड्री भितर आयलो, आमच्या कडेन सगळो तुगेलो फ्लायींग स्कॉड आहा, सगळे मनीस आसा, ऑन दी स्पॉट मोडपा लायता. कारण ताका नोटीस बिटीस घालपाची गरज ना. आमची प्रॉपर्टी सीप आमकां प्रूव जावपाक जाय. आमचे आनी तें सांगपाक पडटा डेप्युटी कलेक्टरांतले सर्वेर. तेणें डिमार्केशन करून आमकां प्रूव दिवपाक पडटा बाबा हे आमचे भितर घुसले म्हणून. थंय तांकां कोणा जावं दया माया म्हणटा ती कांय ना. लोकांक भोंवपाक मेळपाक जाय. बीच म्हणल्या परत जाय तशें सगळे मस्ती थंय. तुगेले थंय सोरो पिवन मस्ती करतात, बाटल्यो फोडटात, बेगर भोंवतात, हॉकर्स भोंवतात. आमचे स्कॉड आहा. हे हेजेर मातशें लक्ष दवर. ट्युरिजम म्हणटा आमचें 40 जाणांचें, बाबू आसगांवकाराचें न्ही एकट्याचें. आनी गोंयांत सगळ्यांनी हेजे भितर इंट्रस्ट घालपाक जाय. ही आमची प्रॉपर्टी, ही आमची प्रॉपर्टी, गोंयकाराची प्रॉपर्टी बीच. आनी हेजे भितर सगळ्यांनी आपलें कर्तव्य दाखोवपाची गरज आहा. तूं जसो आज क्वेश्चन विचारलो म्हाका बरें दिसलें. हर एक आमदारांनी क्वेश्चन विचारप, हर एक गोंयकारांनी विचारपाक जाय हें कशें जालें काय म्हणून. आनी आमकां सगळ्यांक काम आसा. सगळ्यांनी हेजेर घालून एक्शन घेवपाचें. आनी बीच एरिया जी आहा ही क्लीन उरपाक जाय. आमी इतलो पयसो घालतात बीच क्लिनिंगाचे. आज म्हाका हाफ एन अवर आहा डिस्कशन की ट्युरिस्ट लोक सगळो जाता तितलो हांगा येवपाक जाय म्हणून. हें तुवें सांगलां तेजेर हांव फूल लक्ष घालतलो. हांव तूं या पळया आनी ते सर्वे बरोबरय आमी या. तोय आमकां कॅट करीत ना ते घुसपायत. आनी तेजेर एक्शन हांव घेतलो. Question hour is over. म्हाका एकूच Okay. अर्जंट विचारपाच्या, मंत्री पावले काय म्हण थंय? थंय हांव पावूं ना. कसो पावतलो सगळी कडेन स्पीकर सर. Okay, question hour is over.